1751 जुलय 12 मारी रोझुली फ्रांसाच्या पिकाडेन सादो एक व्यवहाराच्या एका देवोत कुटुंबांतल्या 7 भुरग्यांपैकी 5वी जावन जल्मली. ल्हानपणांतावनच आत्मीक संगतीचेर ओडणी आसल्या तिणें 14 वर्सां प्रायेर शाश्वत निश्कळपणाची आंगवण केली. 2 वर्सां भितर दुरदृश्टान तिच्या बापायच्या वेव्हाराक आन्वर आयलें. तवरतावन जुलयेक दुसऱ्यांगेर काम करूंक पडलें. तिच्या 20 आनी 3 वर्सां प्रायेर तिच्या बापायच्या जिवाचेर हल्लो चल्लो. ह्या वरवीं तिका जाल्लो अपघात तिका आरेचे पिडेक बली करता. 1816 एप्रिल 8 ती मरण पावली आनी पापा पाऊल 6व्यान 1069 वर्सां तिका शांतीपणाक उबारलो.